नमस्कार. पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळया सिटी ग्रामांत. टक्के काम कंप्लीट जाला म्हणजे हाचो आता 9-8% 7% अशें करून GSIDC L&T आमचे कन्सल्टंट अतुल बोबे IIT चेन्नई हे सगळ्यांच्या मदतीन हो ब्रिज डिसेंबर अखेर पर्यंत कंप्लीट करपाचो मनोदय आमी दवरला आनी त्या दिशेन आमी पावलाय घाल्या. आयज आमी सगळे जाण जमल्या पर्वरी आनी पणजे हांचे एक प्रकारचे मिलन करपाक. खंय तरी लास्ट आमचो ब्रिजाचो सेगमेंट जो पर्वरीचे दिशेन आयज चडटा ताच्या लागून ह्या पुलाचो गॅप कंप्लीट जावन कंटिन्युअस पर्वरीच्यान डायरेक्ट पणजे पर्यंत जवळ जवळ काम कंप्लीट जातलें. उर्वरीत काम म्हणजे 482 कोटीचो ब्रिज ताजें उर्वरीत काम हेंय बी डिसेंबर अखेर पर्यंत कंप्लीट जातलें आनी हो गोंयकाराच्या सेवे खातीर म्हाका दिसता जानेवारी पयलो नाल्यार दुसरो आठवडो हाजे पर्यंत आमच्या गोंयकाराच्या सेवे खातीर आनी राष्ट्रा कडेन हो अर्पण जातलो. आयज हें काम कंप्लीट जालां. आमचे हेतू आसा डिसेंबर लास्ट वीक म्हटल्यार ह्या मांडवी तिसऱ्या ब्रिजाचें काम कंप्लीट जावपाक जाय असो आमचे मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे मनोहरभाई पर्रीकराचें हें पयलींच्यान इंस्ट्रक्शन आसा. हो डिसेंबर म्हटल्यार हो ब्रिज जावपाक जाय आनी ह्या ब्रिजाक आमकां ऑलमोस्ट 4 करोड जवळ जवळ 472 करोड खर्च आयिल्लो आसा आनी आमी ह्या ब्रिजाचो जवळ जवळ 82% आमी पेमेंट केल्लो आसा आनी ह्या ब्रिजाचे जवळ जवळ 91% काम फायनान्शियल जालें आसा. 91% काम जालां. दिसता तुमची जी टीम हा हे भुरग्यांक मुखार हाडपा खातीर सदोदीत प्रयत्न करतलो. म्हाजो मतदारसंघ जो आसा हो एक आदर्श मतदारसंघ आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. तेज्या भितरले सगळे गुण कला संगीत स्पोर्ट्स हो सगळो मुखार वयपाक जाय आनी तेज्या खातीर आमचो प्रयत्न आहा. ह्या मतदारसंघात जशे कलाकार जशे वाडटात तशी तेंची स्टेजूय तयार जातली. तेंचे खातीर बरें रवींद्र भवन हांगासर येता आमच्या दारगड. तशेंच स्पोर्ट्सा भितर सुद्दां भुरग्यांनी मुखार वयचें म्हणून हांव केन्नाय ट्राय करता की स्पोर्ट्सान आनी एज्युकेशनान सुद्दां आमचो भुरगो मुखार वचपाक जाय. तेज्या खातीर आमी स्पोर्ट्स पॉलिसी केली, मार्क्स दवरले. आज रिजल्ट सुद्दां अख्ख्या पेडण्या मतदारसंघात बऱ्यांतलो बरो पैकी आमकां दीस पडटा. हांव मागता हेजो पुरेपूर फायदो हर एक पालकांनी आपल्या भुरग्यां खातीर घेवचो आनी आमचो भुरगो म्हणटा तो टॉप लेवलाचेर दिसचो संगिता भितर आनी स्पोर्ट्सा भितर सुद्दां आनी सगळ्या थरांत. हो मतदारसंघ नंबर 1 जातलो हेजे बद्दल दुबाव ना. आतां रवींद्र भवन येता हांगा, तसोच इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम येता जो 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो तो हांगाच येता. आयुष्य हॉस्पिटल येता बऱ्या पैकी हांगासर. तशेंच आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता.
आज 35 वर्सां जाली पाणयाची टंचाई आणि हे पाणयाची टंचाई सगळे जाण खबर आहा कितें 4 वरां 2 वरां 4 वरां उदीक येता म्हणजे की 64 सायडीनसून सोडटा कळना उदीक कशें वयता तें जेन्ना मेन म्हणजे हांगसर फोट्टीर सगळे लिकेज जाल्लेले आहा आनी आमकां उदीक सगळे येवपाक प्रॉब्लेम जाता तेन्ना कितें करपाचें तेंच्यांनी मेन म्हणजे कोण येई आहा तेणीन व्हडले टाकयेक मातशें व्हडले लायनीक मातशें पायप जॉयंट मारपाचें आनी डायरेक्ट हाका फ्लो दिवपाचो तेन्ना आमकां हांगासर उदीक येतलें. ह्या उदकाक लागून ही म्हातारी आसा ती सकाळी फातोडीर उठतात हेच्या दारार वयतात त्याच्या दारार वयतात कोणाक बारीक येयलो जाल्यार ती म्हणटा आमचेच भरोंक ना तुमकां खंयचें उदीक दिवचें. आमी आयज टँकर आमकां आमी हेचे कडेन रिक्वेस्ट करता आमच्या पंचा कडेन की पंच आमकां जाता तसो एक टँकर हाडून दिता. ह्या टँकराक लागून बायलांची खूब झगडी जाता मागीर. आम्ही पर्सनली मेळोन सुद्धा सांगले मिनिस्टराक तेंच्यांनी केला प्रोसिजर पण फुडें कांयच ना प्रोग्रेसूच ना. हांकां विचारले एक विचारले जाल्यार तो कांय सांगिना बस आनी लायनमॅन तर तेंची दादागिरी चालू आहा भयंकर. आमकां हो आतां प्रश्न आहा न्हू हो उदकाचो हे 4 दिसां भितर जावंक जाय नाल्यार आमी थंय मोर्चा घेवन येतली PWD ऑफिसान आमी थंय मोर्चा घेवन येतली. ऑलवेज आमकां एक 4 दिसांनी 8 दिसां 4 दिसां भितर आमकां एक टँकर हाडचो पडटा. एका लायनीक एक टँकर जावं पडटा. एका टँकराक कमीत कमी 700 रुपया घेता. त्याचे बेर कोणी करपाचे आणि आमी कित्याक करपाचे. सगळीकडे 24 वरां उदक मेळटा आमकां निदान 4 वरां तरी उदक मेळपाचें व्यवस्थीत मेळपाचें डेली मेळपाचें हेच मागणें आसा आनी कांय ना. प्रशासनाक काम चालू जाल्या शिवाय टाकीचें कनेक्शन कितें जाता डायरेक्ट लायन आसा ती टेंडर जाला वर्क ऑर्डर जाल्या नंतर आमी काम करून मागीर करतले. पूण केन्ना ही अशी जातली जातलें तर काम चालू आसा आनी 1 वर्सभर लागतलें पायपलायन काम जालें काय. त्या एरियाक कितें प्रॉब्लम आसले 10-15 घरांक ते सॉर्ट आउट केला. पंप लायला आनी सॉर्ट आउट केला. पंप घालून आमी जी सेपरेट लायन ब्रेक घालून कनेक्टिविटी करून दिली. नाही सर ते आतां 7 वर्सां कित्याक लागून पेंडींग उरलें. 7 वर्सां काम तेचें इनकम्प्लीट आसलें. आतां ती लायन जी आसली ती लायन ती सँक्शन जावपाक 2-3 वर्सां लागली. आतां जर टेंडर जावन वर्क ऑर्डर येयल्या काम चालू जालें टॅपिंग करून जातलें. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.